प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या आयताराक आमकां सगल्यांक विशय दिला. तो म्हणल्यार आमकां दर एकल्याक सर्गीच्या राजान भितर सरून आमकां आमंत्रण दिल्लें आसा. म्हणटच भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक हो ल्हानसो नियाल करतना आनी आमच्या जिविताची चवकशी करतना अनेक पावटी भाव भयणीनो ल्हानशी घडणी तुमकां सांगूंक सोदता. एक पावटूय खूब लोक भाव भयणीनो रातचो आपलो प्रवेश करतना तेन्नाचूय हांव चिंतूस तांच्या पांयाक पोंदाकूय फातर कशे तोपूंक लागलेवूय. देखूनच थोड्या लोकांनी चिंतलेवूय फातर जे आमकां तोपतात ते दुसऱ्यांकूय आमच्या फाटल्यान येतात तांकां ते तोपतले. देखूनच थोड्यांनी काडलेवूय आनी आपल्या बोडसांतूय घालेवूय. आनी हांव चिंतूस जेन्ना दीस उदेलो तेन्ना भाव भयणीनो थोड्या लोकांनीय जे आपल्या बोडसांत घातलेले तेवूय पडलेवूय. हे फातर कितें काय चयल्याकूय भाव भयणीनो हे फातर जे तांच्या बोडसांत घातलेले तेवूय सगळींच मोतयां आसलेलीं. देखूनचूय दुसरी जे फातर भिजतालीं आनी भायर उडयतालीं तीं चिंतूंक पडलीं. आमी तेन्ना काडकांत की गडे फातर विचूंक जाय आसलेले आमचे लागीं मोतयां आमकां फावो जाता आसलेलीं. हय म्हज्या भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांकूच आमच्या कोश्टांक दुमाड्यांक आमच्या आपोण्याक दर एकल्याक असली संदी आमकां फावो केल्ली आसा. पूण जायते फावटी ही संदी आमच्या हातीन दिल्ली आसा ती आमकां फावो जायना, कित्याक आमी आपलेपणान बोललेले आसात कोणी दुसऱ्यांचे चिंतिनात. असली गोत आमची जाल्ली आसा. हय म्हज्या इश्टांनो, असली संदी आमकां आयच्या दिसाक दिल्ली आसा. देखूनच आयच्या शुभ वर्तमान आमकां सांगता राजान आपल्या लग्नाच्या उत्सवाक सगळ्यांकूच येवकार दिल्लें आसा, आमंत्रण दिल्लें आसा. तेच परी आमच्या जिवितान देवान आमकां सगळ्यांकूच असलें आमंत्रण पयले सुवातेर दिल्लें आसा. तें म्हणल्यार आमचें आपोणें जिवंक आमचें जिवीत तें दिल्लें आसा तें बरे भाशेन जिवंक आमकां सगळ्यांक आमंत्रण दिल्लें आसा. देखूनच आमी कसो ह्या आपोण्याक आमचो जबाब दितात तें आमच्या हातीन सुटकाक दिल्ली आसा. दुसरे सुवातेर आयच्या दिसाक आमकां येवकार दिल्लो आसा, आमंत्रण दिल्लें आसा. पूण आमी जायते फावटी ह्या संवसारान आमच्या कामांनी आमी गूल जाल्ले आसात. उगड्या संवसाराच्या वस्तूंनी आमी गूल जाल्ले आसात. देखूनच जें आमंत्रण आमकां दिल्लें आसा त्या आमंत्रणाक आमी बरे भाशेन जबाब दिवंक पावनात, कित्याक जायते फावटी आमी आमच्याच कामांनी इतली संवसारान गूल जाल्ले आसात, संवसाराक आमी इतले मत दिल्लें आसा, आमी घडये देवाचें उतर वा ताच्या उतराक पाळो दिवंक आमी फाटीं रावल्ले आसात. देखूनच आयच्या दिसाक दुसरी वस्त ती म्हणल्यार आमी संवसारान तर इतलीं बुडलेलीं आसात जाल्यार आमकां देवाच्या उल्याक आयकून ह्या आमंत्रणाक आमी जबाब दिवंक आमकां दुसरी वस्त आयच्या दिसाक उलो करता. आयच्या दिसाक निमाणी वस्त ती म्हणल्यार आमकां सगल्यांक एक संदी आनी आपोवणें आनी जिवीत दिल्लें आसा. जाल्यार विचार करुया, हें आपोवणें आमी कशें जियेतात, आमचें जिवीत आमी कशें जियेतात ताचेर आमी नियाळ करुया आनी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. हय म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या आयताराक सगल्यांकूच सुर्गीच्या राजान भितर सरूंक आमंत्रण दिल्लें आसा, आपोवणें दिल्लें आसा, जिवीत दिल्लें आसा. आमी तो ताजो बरे तरेन उपयोग करिना जाल्यार ही संदी आमकां फावो केल्ली आसा ती आमी बरे भाशेन पाडिना जाल्यार आमकां घडये सर्गीच्या राजान भितर सरूंक मेळचें ना. जाल्यार आयच्या दिसाक ह्योच तीन वस्तू आमच्या सभेन मागुया. ज्या सर्गीच्या राजान भितर सरूंक आमकां संदी फावो केल्ली आसा ती बरे भाशेन आमी पाडूंक आनी देवाची वाट धरून हें सर्गीचें राज जोडून घेवंक आमकां धीर आनी बोल ह्या आयताराक मागुया.